राष्ट्रीयकृत 7 न्हंयांचेर सेंट्रल एजन्सी एमपीटी सेंट्रल ऑथॉरिटी आणि गोंय सरकाराची 2-1 म्हयन्या भितर कबलात जातली। न्हंयांचे अधिकार गोंयाकडेनूच उरतले। बोटी वतात तितल्याच चॅनलांचे डिसिल्टिंग जातले म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान स्पष्ट केलां। अलेक्सान नव्या जेटींचो प्रस्न काडिल्लो। EIA स्टडी केल्याशिवाय जेटी प्रकल्प वचचे ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलां। प्रायवेट पार्टींक घेवन पॅसेंजर बोटी सुरू करपाचोय प्लान आसा। Now the second part of the question, you have said that you are going to put, you are proposing 13 new jetties. Is any study been made for the 13 jetties? And the second part and the last part of the question, you have said in the details E, you have said that under 50% of central funding, you want to have Shapora River western side Shioli. Now that tender was taken under WRD, whether it is duplication of work Zaitmoon or whether, once again, whether we want clarification on this point, because you have said that you are taking it under national highways, and national highway मास्ती दिना काय सगळी आमकां कितें प्रोटेक्शन जावपा जाय थिंगा national waterways ते हँडओवर करून national waterways आहा पळय तांचे by act of parliament the rivers 7 rivers in Goa has been notified as a rivers of national importance. आता हे करता आसतना आमी हो विषय कन्सर्न मिनिस्ट्री कडेन येल्लो, हांवेनूय येल्लो तेन्ना हांव डिफेन्स मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना, आनी आमकां एक एश्युरन्स मेळ्ळेलें की जरी त्यो नॅशनल इम्पॉर्टन्स रिवरवेज आसल्यो तरी सुद्दां ताजे जे ऑपरेशनल एक्सरसायज आसतलो तो गोंय सरकाराच्या हातानूच आसतलो. अकॉर्डिंगली अ ट्रायपार्टेट एग्रीमेंट द सेंट्रल गव्हर्मेंट एजन्सी इज नोटिफायड एज MPT, इंडियन वॉटर IWA ताजी आनी आमचे गोवा गव्हर्मेंट अशे तिगांचो ट्रायपार्टेट एग्रीमेंट MOU हो सायन जावपाचो. सगळे पॉयंट सॉर्ट आउट जाल्यार फक्त 2 पॉयंटाचेर डिस्कशन चालू आहा. इनफॅक्ट दे आर टुडे इन द टाउन. आय थिंक इन नेक्स्ट 1 or 2 months that MOU will be signed. And if any private party is willing to go in the hinterland and take these passengers right up to Panjim, there will be a lot of decongestion of the roads because we are blessed with these rivers. Let us make the full use of them. This is my request to the government. Honorable member kade jar aso kon party asa who is ready, we are ready to discuss and float a RFP for such project. Infrastructure je asa jetinche that we undertake to build, but operation of a वाफोर आता तो आज वाफोर न्हय, आता कितें जी कॅटामॅरन किंवा कसली बोट आहा ती जर प्रायवेट पार्टी करपाक तयार आसा जाल्यार वी कॅन डेफिनेटली कन्सिडर द प्रपोजल. कोलवाळे कोमुंदादीचे बेकायदेशीर प्लॉटांची चौकशी जातली. कोमुंदादीन भायले भायर 113 प्लॉट आणि 10 बंगले बांधल्यात. ॲडमिनिस्ट्रेटर म्हणटा ताचे कडेन प्रकरण पाविल्लें ना. प्रशासकाची उखलापी जाप पळोवन विधानसभेत आमदारांचे कळणे प्रस्न थिवीचो आमदार निखंठान काडिल्लो. चौकशी करून ॲक्शन घेता म्हूण रेव्हेन्यू मंत्री रोहनान उतर दिलां. ह्या प्रकारावयल्यान कांय आमदारांनी कोमुंदादीचो कारभारूय वयर काडलो. आयज थंयसर 133 प्लॉट डेव्हलप जाल्या, लाखांनी कोटींनी खर्च करून रस्ते केल्या. हांवें पिक्चरां हाडल्यात, थोडे 10-12 बंगले जाले. आय विल प्लेस दीस ऑन द टेबल ऑफ द हावस. इतकी इरेग्युलरिटी आसतना हांव नकळो गव्हर्मेंटान जावं एडमिनिस्ट्रेट कित्याक वयर रावला. आनी म्हाज्या म्हायती प्रमाणे ही जमीन 50 रुपये स्क्वेअर मिटरा प्रमाणे दिल्या. वेरेज थंय एट प्रेझेंट रेट आसा 10,000 रुपया. जे कोलवाळ हावजींग बोर्ड आहा तेज्यात ऑपोजीट सायडीन मेन रोड हायवेक आहा. जे फोटो पळयल्या उपरांत तुमकां कळटले. दोशी सायडीन शेतां आसतना 12 मीटर रस्तो केला. म्हाका दिसता कमीत कमी तेंच्यांनी 60 लाख खर्च केला. इश्यू आहा हे म्हाका दिसता सेरुलाक फाटी घालून कोलवाळ कोमुनिदाद वयर येता, सेरुलाच्या वयर. या क्वेश्चन इज वॉट इज गव्हर्मेंट वील टेक ऑल दीस थिंग्स. तरी तूं म्हणटा समज इफ देर इज सम डेव्हलपमेंट विच हॅज बीन टेकन प्लेस जाल्यार आज पर्यंत स्पिकरचो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसान एक कंप्लेन आयिल्ली ना. जाल्यार तुमी नजरेक जो हाडला वी विल डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट इन टू इट. इश्यू हा केस आहा इज म्हाका दिसता लायबल टू फीट एंटी करप्शनान काय विजिलन्सान धाडपाची गरज आहा. कारण त्याच प्रमाणे त्याच हेजेर हे स्कॅम आहा म्हणून. मिनिस्टरान एक सांगलें की
कोणी अजून कंप्लेन दिली ना. आता ॲडमिनिस्ट्रेटर जे आसा त्यांक कोमनदाद लँड आसा जे जमनीचेर कोणी खंयच्या जमनीचेर कोणी बंगले काडटलो कितल्या लाखांनी खर्च करतलो आनी कंप्लेन दीस ॲडमिनिस्ट्रेटर उगी रावप. Government's intent is very clear. We are taking action on it after investigating the matter. ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टर ह्या सायडीक आशिल्लो आनी एक कोमुनदादीचो इश्यू घेवन ताणें मोठो आवाज केल्लो. आमी सगळ्यांनी ताका सपोर्ट केल्लो, म्हाका याद जाता. आनी ऑनरेबल मिनिस्टराक खबर आसतलें. आतां हो जो प्रश्न हांगा उपस्थित केल्लो आसा हो प्रश्न ताज्या जागी चड कॉम्प्लिकेटेड दिसता पळोवपाक, कारण दीस इज ब्लेटंट व्हायोलेशन ऑफ ऑल द एक्ट्स. कोमुनदाद सोडून दी, इट इज ब्लेटंट व्हायोलेशन ऑफ टाउन प्लॅनिंग एक्ट, इट इज ब्लेटंट व्हायोलेशन ऑफ रेव्हेन्यू लॉस. एवरीथिंग इज व्हायोलेटेड. एडमिनिस्ट्रेटर रिप्लाय दिता आसतना कोमुनदादाचो रिप्लाय कितें दिला? दॅट मनी हॅज बीन स्पेंड बाय द प्लॉट ओनर्स. हें ताका खबर आसा. ताणें म्हणूं ना की आपल्याक तें कांयच खबर ना म्हणून. म्हजें म्हणणें कितें, तुमी ल्हान जर घर कोणी बांदलो न्ही परमिशन घेना आसतना ताजेर 10 जाण तुटून पडटा. डेप्युटी कलेक्टर नोटीस धाडटा, टाउन प्लॅनिंगाचे ते फ्लायिंग स्क्वॉड वता, ताजेर FIR लॉन्च करता, अशे तरेतरेचे करता. प्लीज गिव ए मेसेज टू अदर एडमिनिस्ट्रेटर्स अँड अदर कम्युनिटी पीपल दॅट सच थिंग्स शॅल नॉट बी टॉलरेटेड. म्हणजे तुझा डेप्युटी कलेक्टर कितें करता त्या तालुक्यांतलो येदे व्हडले बंगले बांदता, ताका खबर ना? कन्वर्जन सनद घेना आसतना हाव दे कॅन कन्स्ट्रक्ट. वेरियस क्वेश्चन्स आर देर. तू फक्त सरकाराक खबर ना अशें म्हणून डोंट टेक इट लायटली. मिनिस्टर उत्तर दियात. स्पीकर सर, द गव्हर्नमेंट्स इंटेंट इन सच केसीस इज व्हेरी क्लियर. हांव जेन्ना ऑपोजिशनान बशिल्लो तेन्ना हे सगळे लूप्स कळून आयल्या. आज रेव्हेन्यू मिनिस्टराच्या टेबलार बसला. डेफिनेटली सच टायप ऑफ इश्यूज वी विल फर्स्ट गेट इट अंडर कंट्रोल. 100 दिसान डोंट एक्सपेक्ट मॅजिक, बट वी आर इनिशिएशन ऑफ दिस टायप ऑफ इश्यूज हॅव स्टार्टेड. ही 433/0 नेक्स्ट असेंब्ली येता पर्यंत ताजेर कितें जातलें हें तुमकांय दिश्टी पडटलें. But we will take this as a test case for all the people in the opposition to know how we are going about as far as such cases come. And ते कोणूय आसूनी तातूंत पॉलिटिशियन इन्वॉल्ड आसूनी action will be taken. घेऊया एक ब्रेक.